मंगळारा वेस्ट बेंगलोरचो ट्रक फोंडेच्यान माल भरून कारवार वतालो। मडगावच्या स्टेशन रोडार या ट्रकान एका दादल्याक धपको दिलो आणि पळ काढलो। त्या अनोळखी दादल्याक जाग्यारच मरण आयले। पुलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे मजतीन आरोपीक अटक केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। वो जो आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा वेस्ट बेंगलाचो जो ट्रक आसा वो ट्रक फोंडा साकून माल भरलो आणि तो कारवार वतालो। जेन्ना वो ट्रक जो आसा वो स्टेशन रोड पावलो मडगांव, त्या टायमार हेणे एक दादल्याक ह्या फाटले टायरा पोंदाक उडयलो आनी वो थंय रावनासतना वो हांगच्यान गेलो। मडगांव पुलिसांक जेन्ना ही बातमी कळली त्या टायमार मडगांव पुलिसांनी येवन थंय पंचनाम केलो आणि बेगीच्या बेगीन ह्या गाडयेक सोदपाचो प्रयत्न केलो। त्याच बरोबर तांकां एक क्ल्यू मेळ्ळो, तो म्हळ्यार सीसीटीव्ही। आणि ह्या सीसीटीव्हीचेर हो ट्रक त्या मनशाक एक दादल्याक ट्रका फाटली व्हिलापणां उडयता तो दिश्टी पडटकीर तेणी रोखडेच सगळे पुलीस स्टेशनार कळयले आनीक ह्या ट्रकाक वेस्ट बेंगलाच्या ज्या ट्रकाक कुंकळे काल हांगा धरलो। हो ट्रक हांगच्यान कारवार वता आसतना वाटेर ताका धरलो आनीक हाडून आज मडगांव पुलिसांनी कुंकळे पुलीस स्टेशनार दवरले कडेन आसा। आमी सदांच सांगतात आमचे रोड आसा ते ल्हान आसात आनीक ट्रक आसा ते व्हडले आसात, म्हणूनच लोकांलो जीव जो आसा वो पेडेस्ट्रियनाचो चलत वतना अशें करून जीव घेतात। आमी सरकारा कडेन मागत आसात की बेगीच्या बेगीन हायवे जे आसा कंप्लीट करचे म्हणून, आनी जो पर्यंत करना अशें करून जीव वचत रावतले। त्या मनशाली कितें चूक आसली, तो चलत वतालो, ही चूक तेजी काय हे ट्रकान पळयनासतना ताका उडयलो। हांगा ह्या ट्रकाच्या ड्रायव्हराक मडगांव पुलिसांनी अरेस्ट केले कडेन आसा आनी 4 दिसांचो पुलीस कस्टडी घेतले कडेन आसा। आमी सरकारा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन हे रोड जे आसात हे व्हड करचे ताकी लोकांली जीव तरी वाचतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।